नमस्ते। हांव सैफुल्ला खान वास्को मांद्रासान उलयतां। हांव सांगूं सोदतां मांगूरकाराचे माध्यमांतल्यान की आयज आमकां 2 म्हयने जावन क्रॉस जावन गेले आनी एट द सेम टायम गव्हर्मेंटाचो अजून कोणाचो आमकां रिप्लाय येवंक ना आनी आमी सगळे जे मांगूरकार आसात सगळ्या कडेन आमी चालले की आमी कितें करपाचें काय म्हणून। सो ते सगळे तेच म्हणपाक लागलेले आसा की येस आमी फुडें सरपा जाय, आमी आनी फाटीं सरपाचें ना म्हणून। आनी फाटी गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की जाता तशें तुमी बेगीन, फाल्यांचो दीस आसा, परांचो दीस आसा, बेगीन तुमी आमचें कितें आसा तें मागणें क्लियर करात। जे भाशेन आमकां रियली त्रास भोगता, फाल्यां ईद आसा, जे मुसलमानांच्या घरान ईद जावपाची आसा, तेजे मागीर गणेश चतुर्थी आयिल्ली आसा। सो हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन की जाता तितले बेगीन तुमी हेजो निर्णय घेवचो। आमकां रियली खूब त्रास जाता मांगरान। आमी तुमकां खरें मनांतल्यान म्हणटात, आमकां भूक हडताल आनी हें करपाची अशें ना, पूण आयज आमकां फोर्सली रावपा पडटा कित्याक तुमी आमकां इग्नोर करता अशें आमकां दिसता। गव्हर्मेंट हेजेर रियली स्पेशल अटेन्शन दिवपाक जाय। ज्या भाशेन आमकां आयज पर्यंत रियली प्रत्येक दिसाक दीस त्रास जावपाक लागलेले आसा। सो आमकां संडे दीस पर्यंत आमचो एक लास्ट डे आसा, नाजाल्यार आमकां फोर्सली भूक हडतालाचेर वचूंक पडटलें आनी ते आमी मंडे नाल्यार बसतले। आमी सगळ्यांनी वाड्याचे सगळे जाणांनी मेळून आमी निर्णय घेतलेलो आसा। सगळ्यांनी म्हाकाय सांगलेलें आसा तूं फुडें सर, आमी सगळे जाण आसा म्हणून, आनी ते फुडें सरलेले आसा। सो हेका लागून हांव म्हणटा, आनीक फावटी हांव रिक्वेस्ट करता, आमकां कोणाक त्रास दिवपाचें ना। आमी भूक हडतालाचेर बसल्यार पासून पिसफुली आमी आमचें भूक हडताल स्टार्ट करतले, हंगर स्ट्रायक स्टार्ट करतले। दॅट इज फ्रॉम मंडे मॉर्निंग। हांव आनीक फावटी रिक्वेस्ट करता की तुमी हेजेर पूर्णपणान वास्कोकारांक, आमच्या मांगूरकारांक स्पेशली तुमी आमकां निग्लेक्ट करनाकात। वायट दिसता, अशें फील जाता की तुमी आमकां निग्लेक्ट करता अशें म्हणून। आयज 2 म्हयने जावन क्रॉस जाल्ले आसा। सो प्लीज हांव तुमकां आनीक फावटी रिक्वेस्ट करता की तुमी ही आमची मागणी ती रिजनेबल आसा। आमकां रियली त्रास जाला म्हणून आमी तुमचे कडेन मागता। सो प्लीज हेजेर तुमी कॉन्सन्ट्रेट करचें।